बागयून फ्रांसीस शावेराच्या नोवेनाच्या 6व्या दिसा तुमकां सगळ्यांक माई मोगाचो येवकार. आयचो दीस याज्ञिका आनी म्हत्वाची भावांक भेटयला. मोगाळ भावा भयणीनो, एकामेका लागीं संवाद करून आमी आमच्या जिविताचें म्हत्व वळखता आनी क्रिस्ताची शिकवण वेव्हारांत घालता. हेंच वळखून आयज नोवेनाच्या 6व्या दिसा आमी हो विशय रचला. बागयून फ्रांसीस शावेराचे देखीन सोमेस्तां ताईं कोळाबोरीत संवाद करुया. आयचो नोवेनाचो दीस सगळ्या याज्ञिकांक आनी सगळ्या म्हत्वाची भावां पासत आनी तशेंच दिओसिसीच्या COFP, DOPV, VCDC, IRD खात्याच्या वावरा खातीर भेटयला. आयज आमी दोर्नदूत आंद्रेची परब समोरपता. जेजूच्या सिसांनी वेगवेगळ्या सुवातांचेर वचून वेगवेगळ्या राष्ट्राच्या संस्कृतायेच्या मनशां लागीं संवाद करून देवाचें उतर तांकां दिलें. आयच्या शिव वर्तमानांत आमकां गमून येता की कसो जेजू सिसां लागीं संवाद करता आनी कशे तरेन जेजू सिसांक संवाद करूंक पाठयता. तर सगळ्या ताईं संवाद करूंक आमकां देवाची कृपा मागतना आमच्या याज्ञिकांक, म्हत्वाची भावांक पाद्रीचे चालू आकारणेच्या वावरा, सिमनारी चलतल्या आकारणेच्या वावरा पासत आनी आमची पवित्र सभेक देव आपुणी बोरतेन मेळूंक आमची मागणी ह्या मिसा समोरबणेंत देवा बापा उबारुया. एकेरीत मागणी उत्सव 25 रॅलिकांची दाखोवण 2024 आनी आमी चलत आयल्या आनी वचून चलता ती परिशदीक वाट मनान धरून तयार केला. ह्या वेळार सगळ्या भावार्थान आमी हे मागणे हांगासर करुया आनी हे ओत्मीक तयारेक आमी सुरवात दिवया. सगळीं उबी रावन बरोबर हे मागणे आमी करुया. सर्वेस्परा देवा, आमच्या मोगाळ बापा, काळा काळी तूं मनशांक आपयताय, आकारताय आनी पाठयताय. बागयून फ्रांसीस शावेराच्या आपोवण्या आनी मिसां पासत आमी तुका तीन वाजता. तुज्या पुताच्या कुर्साचेर नदर तिरावन ताचें मन बदलप जालें. संवसारी मान सोडून मिसियोनारी उर्बेन शिव वर्तमानाचो तो दिरादीक परगटणार जालो. च्या रॅलिकांचे दोबाची दाखोवणी तशेंच 2025 उत्सवीक वर्साक आमी तयार जातना पवित्र कुर्साच्या बोळान आमचो एकचार तिराय. तुज्या उतराच्या उसवाडान आनी परिशदीक मनान तुवें दिल्ले मिसांव सहभागिलीपणान फुडें व्हरूंक आमचीं पावलां उसवाडाय. अशें पवित्र आत्म्याचे स्फूर्तेन संवसाराक बरो आसो दितली शिव वर्तमानाची उर्बेवून परगटणारां आमकां कर. आमेन.
पिताचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमच्या सुम्या जेसू ख्रिस्ताची कृपा, दैवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसू. तुमचे सवे आसू. मोगाळ बा भयणीनो, एकामेका लागीं संवाद करून आमी आमच्या जिविताचें मोत वळखतांव आनी क्रिस्ताची शिकवण वेव्हारान घालतांव. हेंच ओळखून आयज नोवेनाच्या 6व्या दिसा आमी हो विशय रोचला. सोमेस्तांताय फळां बरीत संवाद करुया. जेजून देवाच्या राजाची बरी खबर परगट्टाना मनशा लागीं संवाद केलो आनी आपणें केलें तशेंच आपल्या शिसांकूय करूंक पाठयले. 12 शिसां मदलो एकलो भाग्यवंत आंद्रे, जाची परब आयच्या दिसा पवित्र सभा समोर उमता. आयचो नोवेनाचो दीस सगल्या येदनिकां आनी सगल्या मोटवाशी भावां पासत आनी तशेंच दिओसिजीच्या COFP, DOPV, VCDC, IRD खात्यांच्या वावरा खातीर भेटयला. ह्या खात्यांच्या वावरा उद्देशीं देवाच्या मोळ्यान वावरूंक आमकां देव आपोवणी मेळटात. तर सगल्यांताय संवाद करूंक आमकां देवाची कृपा मागतना आमच्या येदनिका म्हत्वाची भावां पाद्रीचे चालू आकारणेच्या वावरा, सिमिनारीन चलतल्या आकारणेच्या वावरा पासत आनी आमचे पवित्र सभेक देव आपोवणी बोडतीन मेळोवंक आमची मागणी ह्या मिसा भेटेंतल्यान देवा बापाक उबारुया. मोगाच्या बाबा भयणीनो, आयच्या सेवा धर्मांत फोडा बोरीक संवाद करूंक म्हाका आनी तुका जेजूचो उलो. आपल्या मुणयारपणांत संवादा उद्देशीं जायत्या जाणांच्या मनशांची काळजां ताणें जिखून घेतलीं आनी आज हो जेजूचे बरे खबरेचो परगुटणेचो वावर हांव तूं करता तेन्ना जेजूक सोबार बाबा भयणाची काळजां जिखून घेवंक गरजेचें आसा. आनी गरजेचें जाता जेजूनच वापरलेले हातयार ते म्हळ्यार संवाद, एकामेका लागीं भासाभास उलोवप. तर ह्या नोवेनांत आमी वांटो घेता तेन्ना आमकां दर एकल्याक हीच कृपा, जेजूच्या पाटलावदारांक हीच कृपा फावो कर म्हूण आमी मागुया. आनी हे पवित्र रितीन आमी फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां आमी उडकून घेवया. सोबार पावटी घोडे वेगवेगळे तरेन गैर समज उतरां उतर आमचे मदें जाला आनी त्या पासत घोडे हांवें संवाद करचो दुसरे लागीं बंद केला, उलोय नासतना रावला. असले आनी सोबार चुकीचें भोगसणें देवा लागीं आमी आतां मागुया. आनी दूख धरून आमच्या पातकांची भोगसणें मागून आमी बरोबर म्हणुया. हांव पातकी आनी तुमकां बाबा भयणो, म्हजो सुम्यार उचारून सांगता, मनान चिंतून तोंडार उचारून वायटा धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. म्हजो अपराध, म्हजो अपराध, म्हजो बोबड अपराध. ह्या पासत भाग्य सगळ्यांक सांगपाक बरी सगल्या देवदूतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकलूट करूं, आमची पातकां भोगसूं आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. Somia kat lutko
Słowiaka krótko. Mój ma देवाक उंच सुर्गी आणि शांती तशा इष्टा संसारी सर्वेस्परा देवा स्वर्गीच्या राया सोरपोवेदार देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिन वाचता तुझ्या तोर वैभवा पासत आम्ही तुका वाकाडटा सोम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सोम्या देवा देवाची श्री तू संसाराचे पाप काडटाय आमची काकूट कोर तू बापाच्या उजव्याक बसलाय आमचे मागणे आयकून घे कित्याक पवित्र आत्म्या संगाती देव बापाचे मोहिमेत जेजू क्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर आमेन. प्रार्थूया. भोव वर्त्या देवा आमच्या मोगाल बापा शुभ वर्तमान परगटूंक आनी परजेचो गवळी जावंक जेजून विचून काडलेलो भागिवंत आंद्रे आपल्या आपोवड्यांक पाळो दिवन कुर्सार मरोपर्यान जेजूक विस्वाशी रावलो. ताचे विनवणेन आमकां सगल्यांक पूण भोव करून आमच्या गवळ्यांक शेवट पर्यान जेजूक विस्वाशी रावूंक बोल दी. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सोवे आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सशनांक आमेन. बागयोन पावलून रोमकाराक बरयलेले चिटी वेलें वाचप. जेजू सोमी म्हूण तुज्या ओंठांनी उचारची जाल्यार आनी ताका देवान मेलोल्यांतलो पुनर्जीवन केला म्हूण काळजान तान सोतमांची जाल्यार तुजें तारण जातलें. काळजान तान सोत मारल्यार मनीस प्रमाणीक जाता. ओंठांनी उचारून सांगल्यार मनशाचें तारण जाता. ताचेर विस्वास दवरता तीं सगळीं कधीच लोजेक सांपडची नात अशें पवित्र पुस्तक सांगता. म्हणटच जुदेव आनी ग्रीक लोकां मदें कसलीच अंतर ना जाली कित्याक सगळ्यांचो सोमी एकलोच. आपणाक उलो मारतल्या सोमेस्तांक पावूंक खूब गिरेस्त कित्याक सोम्याचें नांव घेवन ताका उलो मारतात तितल्यांकूय तारण मेळटलें. पूण ताचेर भावार्थ दवरले शिवाय ताका उलो मारतलीं कशीं आनी ताची खबर आयकल्या शिवाय ताचेर भावार्थ दवरतलीं कशीं. खबर परगटपी आसल्या शिवाय आयकतलीं कशीं आनी तांकां धाडले शिवाय परगट करतले कशें. आनी पवित्र पुस्तक तेंच सांगता. बरी खबर हाडटात तांचीं पावलां कितलीं सोबीत पूण बरी खबर सगळींच मानून घेनात. देखूनच इजायास म्हणटा सर्वेस्परा आमी परगटलां तें कोणें सोत मारलां. म्हणटच क्रिस्ताचो निरोप परगट जावन कानार पडचो आनी तो कानार पडून भावार्थ उत्पन्न जावचो. तर हांव विचारतां तो तांच्या कानार पडूंक ना बी. दुबाव विरेत कारण शेकान शेक प्रितुमेचेर तांचो ताळो घासता. संवसाराच्या शिमा पर्यंत तांचो संदेश पावता. देवाचें उतोरें. Pritume
अंतराल देवाची मोहिमा वर्णिता. मोलोप ताच्या हाताचें काम परगट्टा. एक दीस दुसऱ्या दिसाक ही गजाल सांगीत आसा. एक रात दुसरे रातीक ही खबर कळयत आसा. आमचो जबाब. Czekacie pri tłumiecie, ta co daro ajkuje ta. उलोवप ना, उतर म्हणल्यार नाच. ताल्याचो आवाज आयकूंकूच येना. तरी शेकांशेक प्रितुमेचेर तांचो तालो गाजता. संवसाराच्या शिमा पर्यान तांचो संदेश पावता. आमचो जबाब. Czekacie pri tłumiecie, ta co daro ajkuje ta. शुभ वर्तमानाक सगळीं उबी रावया. Alleluja, 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 alleluja. सोमी म्हणटा, म्हजे फाटल्यान येयात आनी मनशांक दवरतात तसले खारवी तुमी जायशे हांव करतलो. Alleluja, 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 alleluja. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसू. तुमचे सोवे आसू. मातयेवा परमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. गालिल्याच्या दोंगरा देगेर चलतना जेजून दोगा भावांक एकलो पेद्रू म्हणटात तो सिमांव आनी ताचो भाव आंद्रे दोरयांत जाळां मारताले ते देखले. ते खारवी आसले. ताणें म्हणलें, म्हजे फाटल्यान येयात आनी हांव तुमकां मनशांक दवरता तसले खारवी करतलो. आनी रोखडेच जाळां सोडून ते ताचे फाटल्यान गेले. थंय तान फुडें वचून आनीक दोग भाव जाकोब जेबेदेवाचो पूत आनी ताचो भाव जुआंव ओड्यार जेबेदेव आपल्या बापाय सांगाता आपल्यो रापण्यो शिंवताले ते तांणी देखले. आनी तांकां आपयले. रोखडेच रापणी आनी बापायक सोडून ते ताचे फाटल्यान गेले. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे. Wakani tuka Krista. प्रितीच्या बाबा भयणीनो, आयचो सेवा धर्म विशय आमकां सेवा धर्माचो उगडास करता. भाग्योन शाफ्राशी शावेराची देख बाबा भयणीनो आपणावून सोमेस्तां सोबें फळां भरीत संवाद करुया, डायलॉग करुया. हो विशय 2 भागांनी बाबा भयणीनो आमी पळोवं येता. पयले सुवातेर देख घेवप भाग्योन सांफ्राशीस शावेराची. दुसरे सुवातेर बाबा भयणीनो फळां भरीत बाबा भयणीनो डायलॉग भासा वरवीं सोमेस्तां सोबें अदीक बरेंपण हाडूं. बाबा भयणीनो जेजूच्या जिविताचेर नदर मारल्यार बाबा भयणीनो जेजून हो संवाद हो डायलॉग सगळ्यां सोबें केलो. बाबा भयणीनो जेजू देव मंदिरांत सांडलो. थंयसर जाणारा मदें जाणट्या मदें बाबा भयणीनो डायलॉग करतालो पळयलें, उलयतालो पळयलें. एकामेका सोबें भासाभास करतालो. जेजू वाडटा जेजून आपल्या बापा लागीं हो डायलॉग सांबाळलो. देवाचो पूत म्हूण ओगीच रावोंक ना. फारिजेवा सोबें धर्मशास्त्रा सोबें बाबा भयणीनो जेजू उलयलो, हो संवाद केलो, डायलॉग केलो. पिडेवंतां सोबें जावं तो कुड्डो, भेरो, थोंटो, पांगळो
आर जाल्लो बाबणू तांचे सगळें जेजू उलयलो तांचे कडेन सांबाळ्ळें. बाबा भयणो हो डायलॉग करूंक संवाद करूंक सोंपें न्हय. हें सोंपें न्हय. आयच्या दिसाक बाबणो जेजूचेर नदर मारतना आमचेर नदर मारया. आमचेर नदर मारया. आमी डायलॉग कितलो करता, आमी एकामेका लागीं कितलें उलयता. सुरवात करुया कुटुंबांत, शेजाऱ्यांत, वाड्यांत, गांवांत, समाजांत, संवसारांत. आमी बाबा भयणो डायलॉग एकामेका लागीं उलयतलीं कितलीं जेजून केलें. भाग्यो सान फ्रांसीस शावेराची देख घेवंक आयच्या दिसाक उलो. गोंयांत आयलो बाबा भयणो सगले भेस काळ बाबा भयणो सगलें जात धर्म भाशा सगलें शिकलें, उलोवंक सुरवात केली. तर हांव आनीक तूं बाबा भयणो उलोवंक खंयसर सुरवात कोत्ता. जंयसर गरज आसा थंयसर वो गरज ना थंयसर. गरज आसा थंयसर वो गरज ना थंयसर. जेजून केलें भाग्यो सान फ्रांसीस शावेरान केलें. ताची देख घेवंक आयच्या दिसाक उलो जाल्यार म्हजें आनी तुजें कितें. हांवें तुवें खंयसर पावलो मारला. फळां बरीत बाबा भयणो हो संवाद जावंक डायलॉग जावंक हांवें कसले उपाय घेतल्यात. फळां बरीत जावंक हांवें कसले उपाय घेतल्यात. आयच्या दिसाक बाबा भयणो जेजू बाबा भयणो आपल्या शिसा लागीं डायलॉग करता, उलयता. जेजू आपूण इनिशिएटीव घेता, आपूण उलयता, आपूण आपयता. बाबा भयणो जेजूच्या जिविताची खालतीकाय आमच्या जिवितांत बाबा भयणो कोणाय लागीं डायलॉग करूंक आमकां बरें दिसता काय. हांव पयलें पावलो मारता काय दुसरो म्हजेशी येतलो, हांव रावतां, तो येतलो, तो कोत्तलो, हें हांव कोत्तां. आयच्या दिसाक बाबा भयणो पयलें वाचो भाग्योन पावलो रोमकाराक बरोवन बाबा भयणो अशी बरी खबर हाडटात ताची पावलां कितलीं सोबीत. बरी खबर हाडटात ताची पावलां कितलीं सोबीत. पूण बरी खबर सगळींच मानून घेना. बाबा भयणो बरी पावलां हाडटात तीं, बरी पावलां परगडटात तीं पावलां सोबीत, पूण बरी खबर ही सगळींच मानून घेनात. आतां बाबा भयणो ही बरी खबर परगडटली म्हजी पावलां आनी दुसरे सुवातेर हांव मानून घेतलो मनीस. आयच्या दिसाक हो प्रश्न जाता. म्हज्या जिवितांतल्यान बाबा भयणो हांवें कितें परगडलां. आयच्या दिसाक पयलें वाचो परगटूंक आमकां उलो कोत्ता. बाबा भयणो जेजूचें राज परगटूंक, देवाचें उतर परगटूंक. बावतिजमा वरवीं आमी सगळीं मिशनार आनी बाबा भयणो आमचें मिसांव देवाचें राज परगटूंक आनी विस्तारूंक. जाल्यार जल्मला तो आयज मेरेन हांवें बावतिजम घेतला. बाबा भयणो क्रिस्तांव धर्मांत हांव आसा. हांवें कितलें राज हें परगटलां, कशें परगटलां. बाबा भयणो एक यंग भुरगो रुडल नॉरीस वो देवाचें उतर परगटूंक ताका जाय ती खुशी आसली. देवाचें उतर परगटूंक सोदतालो. पूण बाबा भयणो जिवितांत लॉसतालो. लॉस दिसताली परगटूंक, उलोवंक, भायर सरूंक. आनी तो आपल्याच मनान म्हणटा म्हाका जाय ती खुशी आसा पूण लॉस दिसता. आनी आपल्याच भितर अशें तो चिंतना एक मांडणी कशी काडटा. जें हांव जोडटा तितूंतलें बाबा भयणो 10% म्हयन्याक सांबाळटलो. आनी हातूंतल्यान थोड्यो पॅम्फलेट विकत्यो घेतलो. पॅम्फलेट्स विकत्यो घेतलो आनी घेता आनी खंयसर दवरता. हॉस्पिटलाच्या लॉबीनी, जंयसर कोण रावता, हॉटेलांनी, रेल्वे स्टेशनाचेर, हांगासर तो दवरता. तें बाबा भयणो हो वावर तो चालू दवरता, सुरू करता, चालू आसता. ताच्याच फिरगोचेंत एक दीस एकलो अशें म्हणटा हांव जरी तर आयज बदलला, भावार्थान अदीक वाडला. हांवें हॉस्पिटलाचे लॉबींत कोणें पॅम्फलेट दवरलेली ती वाचलोली. पॅम्फलेट दवरलेली वाचलोली. बाबा भयणो देवाचें राज ताणें परगटलें. आयज बाबा भयणो पावलां सोबीत जे देवाचें उतर परगडटात तीं, जे बरी खबर हाडटात ती. म्हजी आनी तुजी पावलां बाबा भयणो आमी जल्मला ते मरो पर्यंत आयज मेरेन जाय ती पावलां मारल्यात संवसारांत. जो ती पावलां आमी चल्ल्यात, वाट आमी चल्ल्या. पूण कितलीं सोबीत ही पावलां जाल्यात. कोण पर्यंत हांवें देवाचें उतर हें राज परगटूंक हांव फुडें सरला. आनी बाबा भयणो हो नॉरीस आनी ह्या भुरग्यान बरे तरेन ताका लॉस दिसताली पूण दुसरो उपाय घेतलो. आयज म्हजें आनी तुजें कितें, आमी कशें तें परगडटा. डायलॉग बाबा भयणो कसो सांबाळटा. दुसरे सुवातेर बाबा भयणो जेजू आयच्या दिसाक शिसांक आपयता, डायलॉग करूंक आपयता. पयले सुवातेर आपूण करता, दुसरे सुवातेर तो आपयता. आमकांय बाबा भयणो दर दिसाक देवाचें उतर आपयता. तर आमचें कितें,
आमी ह्या आपोवण्यांक देवाच्या उल्याक कितली जाप दिता हांव. आयचो बाबूण उद्गार म्हूण असो, बाबूण जबाब असो, उलोवप नाच, उतर म्हणल्यार नाच, ताळ्याचो आवाज आयकूंकूच येना. बाबा भयणो, उलोवप नाच, उतर म्हणल्यार नाच, ताळ्याचो आवाज येना. जायते फावट दोळे आसून, कान आसून, जीब आसून, मोने तोटे पांगळे भेरे कशें आमी जाले हांव. हे तें बाबूण उलोवप ना, उतर म्हणल्यार ना, ताचो ताळ्याचो आवाज आयकूंकूच येना. देवान हें सगलें दिवनूय वो डायलॉग करूंक, वो संवाद करूंक हांव विसरला, हांव चुकला. बागेन सान फ्रांसीस शावेरान बाबा भयण आपल्या जिवितांत हो सांबाळलो, हो डायलॉग केलो. हांवें आनी तुवें कितें केलां आयज मेरेन? बाबा भयणो, नदर घालुया घोराब्यांत. घोराब्यांत वचा, म्हज्या घरच्या सोवें, म्हज्या वांगड्या सोवें कितलो डायलॉग करता, कितलो उलयता. म्हज्या शेजारा सोवें कितलो उलयता. वाड्यांत बाबा भयणो कितलो उलयता, कितलो डायलॉग करता, कितलें बरेंपण हाडूंक हांव वावुरता. जेन्ना बाबा भयण म्हज्या घोराब्यांत, शेजाऱ्यांक, वाड्यांत करतलो, समाजांत बरें करूंक हांव पावतलो. तर आयच्या दिसाक बाबा भयणो ही सुरवात हांवें करूंक गरज. जेजून केली. जेजू बाबा भयणो शिसाक रावोंक ना. ते उलयतले, ते सांगतले. जेजून आपूण सुरवात केली. फारिजेवा सोवें, धर्मशास्त्रा सोवें बाबा भयणो जेजून सुरवात केली. जो कोण पिडेंत आसलो, भेरो, थोटो, पांगळो, मोनो, बाबा भयणो जेजून बाबा भयणो उलो केलो ताका. पूण जेजून हो संबंद सांबाळलो. आयज आमी बाबा भयणो संबंद कितलीं सांबाळटलीं मनशां, डायलॉग कितलीं करतलीं. डायलॉगा वरवीं बाबा भयणो जायतें बरेंपण येवंक येता घराब्यांत, समाजांत, बाबा भयणो आख्ख्या संवसाराक. तर आयच्या दिसाक संबंद सांबाळूंक हांवें कितल्यो इनिशिएटीव घेतल्यात, कितलें बरेंपण केलां. बाबा भयणो, जेजू सोमी म्हूण तुजें ओटांनी उसारशी जाल्यार आनी देवाक मेल्ल्यातून देव तुका पुनर्जीवन करतलो. पूण तुजें तारण जातलें. काळजांत तावन सोमेस्ताक काळजांत तावन सोत मनशात जाल्यार तो मनीस प्रमाणीक जातलो. आनी ओटांनी उचारल्यार आनी सांगल्यार मनशाचें तारण जातलें. बाबा भयणो, हें देवाचें उतर परगटून कितलो प्रमाणीक मनीस हांव जाला, कितलो प्रमाणीक मनीस हांव जाला. आयज बाबा भयणो नियाळ करुया. हें प्रमाणीकपण, हें उतरूच आसा काय, की काय प्रमाणीकपणान हांव जियेतां. आयज बाबा भयणो संबंद सांबाळूंक, बाबा भयणो भासाभास करूंक हांव म्हज्या घराब्यांत तयार आसा. हांव म्हज्या भावा लागीं, भयणी लागीं घराब्यांत तयार आसा, शेजाऱ्याक तयार आसा. ल्हान ल्हान वस्तू बाबा भयण केले जाल्यार व्हड वस्तू करूंक हांव पावतलो. आयच्या दिसाक जेजू शुभ वर्तमानांत तांकां मनशांक धरता तसले कारवी हांव तुमकां करतलो. ते मासली धरताले, पूण जेजू म्हणटा मनशांक धरता तसली. बाबा भयण, हांवें कितले जाणांक धरल्यात. हांवें घोडेक धरल्यात जो कोण वायट करता ताका. हांवें घोडेक धरला निशेध मारूंक ताका. हांव घोडेक उबो रावला बाबा भयणो परगटूंक म्हाका लज दिसता. देवाचें उतर परगटूंक, देवाक गोवाय दिवंक लज दिसता. पूण निशेध मारूंक बाबा भयणो म्हाका लज दिसना. निशेध मारूंक हांव सारको फुडें. तागडेन जरी तर म्हाका घातलो जाल्यार खंयसर म्हाका वेट मेळटली. बऱ्या करण्याची वेट, देवाचें राज परगटतली ओ परगटना ती. तर आयच्या दिसाक बाबा भयणो नियाळ करुया. आमकां सगल्यांक एक देख घेवंक, बागेवन सान फ्रांसीस शावेराची देख घेवंक आयच्या दिसाक उलो. पूण देख घेवंक आसा काय हांव तयार? काळीज मन म्हजें उक्तें आसा काय बागेवन सान फ्रांसीस शावेराची देख घेवंक? आसा काय बाबा भयणो फळां बरीत डायलॉग करूंक हांव तयार आसा? कांयचें काय उलोवंक बाबा भयणो हांव उलयतां. चिंतिना, साबार फावट उलयतना. पूण बाबा भयणो हो बरो संबंद सांबाळूंक, फळां बरीत करूंक डायलॉग आसा काय हांव तयार? घडटा काय म्हजें सोवें? ह्या भाग्यवंतान केलें. ताची देख घेवंक आयच्या दिसाक उलो, पूण देख घेवंक तयार आसा? म्हजें काळीज मन उक्तें आसा? जेजून बाबा भयणो पयलें पावल मारलें. हांव पयलें पावल मारूंक तयार आसा? कोणा लागीं? जंयसर वायट आसा थंयसर बरेपणाचीं पावलां मारूंक घडटा काय? जंयसर बाबा भयणो सगलें निसणटण जाल्लें आसा थंयसर म्हजो हात दिवंक वयर काडूंक तयार आसा काय हांव? जेजून बाबा भयणो असल्या सोवें सगलें बरेपण केलें. सोमी म्हणटा, म्हज्या फाटल्यान येयात आनी मनशांक धरता तसले कारवी तुमकां हांव करतलो. बाबा भयणो, जरी तर हांव मिशनार जल्मान तावन बावतिजमा वरवीं कसलें मिसांव हांवें म्हज्या जिवितांत केलां. दर एकल्याक आमकां हें मिसांव आसा. पूण कसलें म्हजें मिसांव जालां आयज मेरेन? कितें हांवें केलां म्हज्या जिवितांत? देवाक मानता तसलो प्रमाणीक मनीस हांव जाला? प्रमाणीकपणाचे संबंद हांवें सांबाळल्यात? आयज बाबा भयणो नियाळ करुया. अदीक देव खुशाल जातलो. आयच्या दिसाक ही संदी आमकां मेळटा. ही देख घेवन देख घेतल्यारूच बाबा भयणो पुरोना. देखी वरवीं बाबा भयणो फुडलें पावल म्हणटा तें बाबा भयणो फळां बरीत संबंद सांबाळूंक,
संवाद करूंक, भासाभास करूंक आनी बरें भाव भयण उत्पन्न करूंक. भासाभासा वरवीं जायतें बरेंपण येवंक येता, जायते फावट गैर संबंद आसात. भासाभास करूंक हांव तयार आसा काय? एम आय रेडी? आयज बाबूण नियाळ करूया. हांव म्हज्या व्हडपणान बोल्ला, गर्वान बोल्ला. आयज बाबा भयणो नियाळ करूंक गरज. देव आमकां उक्तेपणी उलो कोत्ता. देवाचें उतर बाबूण जेजून आयज तांकां आपयलें. रोखडेच गेले जेजू फाटल्यान. चारूय भाव गेले. म्हज्यान तुजें कितें काय? दर दिसाक देवाचें उतर आयकता हांव, दर दिसाचें देवाचें उतर वाचता हांव. जिवितांत पाळटा काय? देवाचें उतर आयकता ताचे प्रमाणें चलता तो जावन आसा शाणो मनीस. पूण देवाचें उतर आयकता ताचे प्रमाणें चलना पिसाट मनीस. तर कसलो मनीस काय हांव आयच्या दिसाक ह्या संवसारांत जियेतना? शाणो मनीस, प्रमाणीक मनीस, पिसाट मनीस, कसलो मनीस? तर कसली कॅटेगरी हांव आयच्या दिसाक पडटा? म्हज्यान म्हाकाच बाब भयणो एक तागडेन घालून, जरी तर तागडी आसा प्रमाणीकपणाची, बऱ्या मनशाची, वायट मनशाची, देवाचेर पातयेवन चलतल्याची, देवाचेर पातयेवन आताची, कसले तागडेन हांव आयज फीट जाता? खंयसर हांव बाब भयणो म्हजें जिवीत चलता? आनी हें सगलें बाब भयणो केल्या उपरांत एकाच उतरा वरवीं बरेंपण येवंक येता, तें म्हणल्यार हो डायलॉग, संवाद. तर आयच्या दिसाक बाब भयणो म्हज्या घराब्यांत, म्हज्या कुटुंबांत, म्हज्या शेजाऱ्याक, म्हज्या गांवांत, वाड्यांत, समाजांत बाब भयणो बरो डायलॉग, बरो संवाद करतलो मनीस आनी ह्या संवाद भासाभासा वरवीं अदीक बरें संबंद सांबाळटलो मनीस. गैर जुंयसर जाला, गैर संबंद जुंयसर आसा तो पयस करतलो मनीस जावूं, प्रमाणीकपणान जियेतलो मनीस जावूं. ह्या मिसा बुलदनांत भाग्योन सांव फ्रांसिसाक फुडें घालून देवाचो आदार आनी कृपा आमकां सगल्यांक मागुया. उबी रावया. जिवितांत आमच्या फुडलें पावल आमी मारता तेन्ना जायत्या भाव भयणांचीं काळजां संवादा उद्देशी जिखून घेवंक कशे तरेन आमच्यांनी जाता देवाच्या उतराच्या आदारान आमी नियाळ केला. ह्या वेळार तेंच पावल आमचें फुडें मारूंक त्याच देवाचो आदार आम्हा समेस्तांक ह्या थोड्या मागण्या उद्देशी आमी मागुया. पवित्र सभेचे वडील देवाच्या मळ्यांत वावर करतना लोकांताय संवाद करून पवित्र सभेचे मन आनी दिशा पोरजेक दिवंक देवा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. संवादा उद्देशी जायते प्रश्न सुटावे जातात आनी सगल्यांक बरेपण मेळटा हें सत आमच्या राजकी फुडाऱ्यांनी वळखूंक सगल्यांताय आनी भोव करून समाजाचे देगेक आसलोल्यांताय संवाद करूंक वावुरल्यार पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. याज्ञिकांनी आनी सगल्या मोटवाशी भावां पासत आयचो दीस भेटयल्लो आसतना देवान तांचें मन जेजूचे दिशेन उजवाडावंक सगल्या तांच्या मेसावांत क्रिस्तांव सवें संतोश मेळूंक आनी तांचें जिवीत जेजूक गवाय दितेलें हातयार जाल्यार पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. देवाच्या मळ्यांत वावरूंक देव आपोवणी मेळूंक आमच्या दियोसेजीन स्थापलोलीं जायतीं खातीं वावुरतात. तांच्या वावराक सुफळाय तशेंच सिमनारींत चलतल्या आकारणेच्या वावराक देवाचो आशिर्वाद आनी पवित्र सभेक देव आपोवण्याची बोटी फावो जावंक देवा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. सुर्गीचे मोगाल बापाव, तुजो आदार हे थोड्या मागण्या उद्देशी आमी मागला. आमकां कितें जाय आमच्या जिवितांत तें तूंच आमकां मेळो अशें कर म्हूण आमी मागता. हें आमी मागता तेच क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं. आमेन.
रगत जावनी सगळ्यांक आमकां भुरग्यांक तुज्या जेजूक सदां चिपटून रावनी उंड्या आनी साऱ्या बरी तुका बाबानी रोतोरी आमकां दिता जेजू बरी आमकां दिता जेजू बरी म्हज्या बाबा भयणीनो म्हज्यान तुमचें बलिदान सोरपदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनांत आनी मोहिमेंत आमच्या राखे भोयसुबेच्या आदाराक सर्वेस्पोर मानून घेवन सुर्गीच्या बापाव बागिवंत आंद्रेच्या पोरबे दिसा तुका भेटयता त्या देण्या वरवीं आमीच तुका मानू आनी तुजे पोदवेन बदल्लोली तुजी देणी परतून घेवन नव्या बळान आमी बरों. हे पोरी तूं आमकां दिताय त्या कुर्साक वेंग मारून सोडवणेच्या कामांत जेजूचे सहकारी जावंक आनी सासणांक ताच्या सांगाता तुजी मोहिमा बगूंक आमी पावूंक. क्रिस्ता आमच्या सोमिया वरवीं आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्पद्वेदारा आनी सासणाच्या देवा सर्व काळी आनीक सर्व ताई आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आमच्या सासणीक गवळ्या तुजो इंड तूं कधीच सांडिनाय पूण बागिवंत दोरम दुतां वरवीं निरंतरी तो राखताय. तुजी पवित्र सभा चलोवच्याक तुज्या पुताचे प्रतिनिधी तुवें तांकां केल्याय आनी तुज्या इंडाचे गवळी तांकां नेमल्याय. देखून आतां देवदुतां बरोबर आनी सर्गीच्या सर्व दोलबारां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. Dolarazo sorvespor tu, sorgani sousal, ola tuja vojvova, un sorgi tuga soj soj. Sorvespora čenavi, ljeta taka soj, un sorgi tuga soj soj. बापाव खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनीक रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरून सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी सोमेस घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसोणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात.
Bavartaso good purgo tuya. Sumia Jesu ami hondo kata ali ekashidle bieta tidle pauti tu voi povar Jesu ami tu che moron orgota. बापाव जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवण्याची काळज तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रोगोत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोली तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या बागून बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगल्या यादनिकी वर्गां बरोबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवांसो धरून मेल्यांत ती आमच्या भाव भयणांची काकृत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागोतयेंत मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरसुळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाची माई सांगाती भाग्योंत सुसे तिचो पोती भाग्योंत दोन दुतां भाग्योंत सांत फ्रांसीस शावेर आनी सोर्फ काळी तुका मानवल्यात त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. Tias Jesu vorvim, tias Jesu sangata, tias Jesu tai, povitratmyacha ekponan, surpodvedar bapa, survundonani voibotuka, sasnacha sasna. Amen. आमच्या सोडवणाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन सांगाती धीर घेवन म्हणुया. आमचे बाबा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो आज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्पराव सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. स्वर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरो भाशान रेखता. तर आमकां तुजे उदार काकलुटीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाची श्री संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर. देवाची श्री संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर. देवाची श्री संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शैली संवसाराचे पाप काडटा ती. हे शैलीच्या जेवणाक आमकां आपयल्यान ते पासून आमी सगलीं सुभागी. म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. कातोलीक धर्मान जाणी बावतिजमाचो संस्कार घेतला फकत ताणीच कमुन्यांव घेवंक दोनूय बाजूंनी फुडें सरचें.
While we greatly appreciate the presence of members of other religion at this Mass, we would like to remind you that only those who have received baptism in the Catholic Church may kindly come forward to receive Holy Communion. The others are requested to remain seated in prayerful solidarity. कातोलिक धर्मामध्ये जाणी बाप्तिस्मा संस्कार घेतलेले आहे त्यानीच ख्रिस्त प्रसाद स्वीकारवे. जिन्होंने कैथोलिक कलीसिया में बपतिस्म संस्कार ग्रहण किया है वे ही परम प्रसाद ग्रहण करने के लिए आगे आए. आमचे दोळे धांपुया आनी थोडोसो वेळ ओगेपणान सारुया. आमचो सोमी जेजू क्रिस्त आमच्या काळजांनी आयला ताचें आसरें आमी अणभवुया ताका आमी दिनवासुया.
उबी रावया रारुया बापाव दोरून दुताच्या हातांतल्यान आमकां पावलोलें जेजूच्या कुडी रोगताचें जेवण आमी आतांच घेतलां. ताचे वरवीं जेजूचो मोग आमच्या काळजांनी वाडोवं आनी उर्बेन बरोवन आमच्या बाबा भयणींक जेजूशी ओडून हाडूंक संवाद आमकां जाय तो आदाराचो जावं हें आमी मागता क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. सगळीं बसूया. आयची मिसाची भेट समोर उमलोल्या पाद्री आर्नल्ड पिन्यो आनी देवाच्या उतराची मोडणी केल्ल्या फादर अमेरिको रॉड्रिगीस हांकां आमचे दिनवास. तशेंच क्लिंटन ह्या आमच्या भावाच्या फुडाऱ्याकाल गायनाची मांडावळ कोत्तोल्यांक आमी दिनवासता. आयज भाग्यवंत फ्रांसीस शावेराच्या नोवेनाचो 6वो दीस. दिसपट्या मिसाचो वेळ 6, 7:15, 8:30, 9:45, 11 आनी सांजेचे 3:30, 5 आनी 6:15 इंग्लीश भाशेन. आयज हांगासर इंटर रिलिजियस मिटींग अंतर धर्मीक मेळावो आशिल्ल्यान 9:45 आनी 11 मीस आसचें ना, पूण 12 वाजता उपरांत मीस जातलें. कुमसाराक तुमच्यान बासिलिकेच्या साक्रिस्तीन सकाळच्या 5:30 ते 11 आनी सांजेच्या 3 ते 5:30 पर्यंत वचूं येता. फुलां भेटोवंक व फुलां हाडूंक पयशे दिवंक सोदतात जाल्यार बासिलिकेच्या हेल्प डेस्कार व कंट्रोल रुमान दिवंक जाता. तुमच्या खाशा वस्तूंचो तुमी सांबाळ करचो. कोणाकूय सांडलेली कसलीय वस्त मेळत जाल्यार बासिलिकेच्या हेल्प डेस्काशी वचून दिवची. कोणूय सांडलो जाल्यार तुमी पुलीस कंट्रोल रुमांत वचून कळोवचें. कसली दुबावी वस्त तुमी पळयशात जाल्यार रोखडेच पुलिशेक कळोवचें. तुमी भाग्यवंत फ्रांसीस शावेराचे रेलिकेचो उमाव घेवन भायर सोदतातूय आमचे दियाक्न भाव आसतले. तुमकां जाय जाल्यार तुमचेर हात दवरून मागणें करून घेवं येता. दर सकाळीं 5 ते सांजे 6 पर्यंत बासिलिकेचे इगोर्जेंत पवित्र संस्काराची बोजवण आसा. आयज आमचे मोदें पेंजीम ह्या वाराडांतलीं भाव भयणां आसात. मेर्शेस, बांबोली, शोरांव बार्तोलोम्यो, ग्रासा, रिबांदार आनी सांताक्रूज. सगळीं उबी रावया. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं आनी सर्पदवेदार देव बाप आनीक पुत्र आनी पवित्रोत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. भाग्यवंत फ्रांसीस शावेराच्या नोवेनाचे मागणें सांगातान करुया. भाग्यवंत फ्रांसीस शावेरा, जेजूच्या मोगान तुझे काळीज सगळेंच लासताले. देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर परतून देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव सोडून मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेन व्हरलो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवासता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनंती मागता. जोण एकल्यान आपणाक जाय तें मागचें. आमचे ओत्रेक बापाक मानता तसले जाल्यार तुजे विनंती ते शांती पावय म्हूण मागता आनी स्वता पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सवे बापाक वाखाणटाव. आमेन. Francisco